एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, नश्टो मनीस सगळीं आपलीं पातकां सोडून दीत, म्हज्यो आज्ञा पाळीत, समूर्त सांबाळीत आनी प्रमाणीकपणान चलत जाल्यार तो खरेंच जिवो उरतलो, तो मरचो ना. ताच्या खंयच्याच पातकांचो हांव आनीक उगडास करचो ना. प्रमाणीकपणान चल्ला म्हूण तो जिवो उरतलो. नश्टो मनीस मेल्यार म्हाका संतोश भोगता म्हूण तुमकां दिसता? सर्वेस्पोर देव उलयता. पातक्या मनशान आपलें नश्टेपण सोडल्यार आनी असो तो जिवो उरल्यार तेन्ना की म्हाका खरो संतोश भोगता. पूण बऱ्या मनशान आपलें बरें जिवीत सोडल्यार, पातोक केल्यार, नश्ट्या मनशा भाशेन जियेल्यार आनी सगळे तरेचीं नश्टेपण केल्यार तो जिवो उरतलो काय? सगळें ताचें आदलें बरें जिवीत हांव विसरतलों, कित्याक ताणें आपलें विस्वाशीपण मोडलें आनी पातोक केलें, आनी ह्याच खातीर तो मरतलो. पूण तुमी म्हणटात, सर्वेस्पोर करता तें सारकें न्हय. इस्रायलाच्या घराण्या, आयक, हांव करता तें सारकें न्हय, ओ तुमीच करतात तें की सारकें न्हय म्हणचें? बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सोडून दिता आनी पातोक करता देखून मरता. तेन्ना ताणें वायट केलां देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपलें पातकी जिवीत सोडून दिता आनी समूर्त सांबाळून प्रमाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवो उरूंक फावो. सगळीं आदलीं पातकां सोडूंक ताणें येवजिलें देखून तो खरेंच जिवो उरतलो, ताचेर मरण येवचें ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. खोल खोल खोंडांत पडलां, तुका उलो मारता, तूं म्हाका पाव सायबा. खालते विनोतीचो, म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. जबाब तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जोर थाव घेतलो, तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो? पूण पातकाक बोगसणें मेळटा तुजे सोबें. म्हणून परमेश्वरा आमी भोसतांव तुका. जबाब तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. परमेश्वराची वाट हांव पळयोनूच आसा. ताच्या उतरार पातयेवन ओत्मो म्हजो रावता. केन्ना फांतोड पावत, राखणो आशेवन आसता, देंवून म्हजो ओत्मो धोनयाक आंवडेवन रावता. जबाब तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. विस्वास आपलो दवरूंक राखणो फांतोडीचेर. आमचो विस्वास सगळो परम इस्वराचेर. ताचेर आमचो विस्वास, कित्याक ताच्या हातान भरपूर मेळटा, काकलूत तारुणाची भरती. जबाब तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. उद्गार. तुमची सगळीं पातकां झाडून उडोवयात म्हणटा सर्वेस्पोर, आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मोन घोडात. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, शास्त्रियांच्या आनी फारिसेवांच्या प्रमाणीकपणा परोस तुमचें प्रमाणीकपण अदीक वर्तें न्हय जाल्यार तुमी सर्गींच्या राज्यांत
कोदींच भितर सोरूंक पावची नात. जिवेशी मारूं नाका आनी जिवेशी मारीत तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलोलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेलको म्हणत जाल्यार तो न्याय सोदरे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका अरे देव धर्म नासलोल्या म्हणत जाल्यार तो यमकोंडाचे खास्तीक सांपडतलो. ह्या पासत तुजें दान भेटोवंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. तुज्या वाद्या बरोबर वाटेर आसतानाच तुमचे मदें उपरासलेलो तंटो बरे भाशेन सोंपय. ना जाल्यार घोडेक तो तुका नितीदाराच्या हातांत दीत. नितीदार तुका शिपायांच्या ताब्यांत घालीत आनी तूं बंदकोणींत पडशी. हांव तुका खरेंच सांगतां, निमणी दोंबडी फारीक कोरीसोर थंयसरलो तूं सुटचोच नाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.